मुगाच्या भाव भयणो, आयज आमी जुआंव बातिस्ताची जल्माची परब समोर उरता. जुआंव बातिस्ताचो जल्म खरेंच एक अजापांचो जल्म. आमी सगळीं जाणात की ताची आवय बापूय एलिझाबेथ आनी जाकारियास जाणटे पिरायेचेर आसतना तांकां एक भुरगें फावो जाता. जुआंव बावतीस जावन आसा एलिझाबेथ आनी जाकारियासाचो भावार्थाचो फळ. तांणी देवाचेर भावार्थ दवरलो देखून देवान तांकां हें देणें दिलें. आयचे शुभ वर्तमान देखून आमी पळयता शेजाऱ्यांक जाय ताका जाकारियासाचें नांव दिवंक, पूण ती देवाची आज्ञा पाळतात आनी म्हणटात ना ताचें नांव जुआंव. आनी तेन्नाच आमी एक मिलाक देखून पळयतात, ती म्हणल्यार जाकारियासाची जीब सुट्टा आनी तो देवाची तुस्त करूंक लागता. आमी आयकलां आसतलें आनी जायते फावटी आयकलां आमी जुआंव ताका देवाचें सुर्गीचें राज परगट करूंक तयार करूंक तो ताका पयलो धाडलो. जेजूच्या येण्याक ताका पयलो धाडलो आनी तो ताणें हो सोडवणेचो इतिहासांत ताचो बहुत चड म्हत्वाचो जागो आसा. देवाचें राज स्थापंक ताणें चड वावर केला. अशेंच आमकां सगल्यांक देवान वेंचून काडल्यात. देवाचें राज परगटूंक, देवाची राजाची स्थापनी करूंक, आमकांय आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक पावोवंक आयचो भाग्यवंत आमकां आपयता. आमच्यो जायत्यो गरजो आसात, जायत्यो येवजण्यो आसात. एलिझाबेथाक आनी जाकारियासाकूय जायत्यो आसल्यो, पूण ताणें देवाचें उतर आयकलें, देवाची आज्ञा पाळल्यो, देवाच्यो येवजणी चालीक लायल्यो. आनी आमी ह्यो देवाच्यो येवजणी चालीक लायत जाल्यार आमच्या जिवितांत खुशालकाय आनी बरेपण आमी भोगतले. तर हे मिसाच्या बलिदानांत जुआंव बावतिस्ता भाशेन क्रिस्ताची खबर दुसऱ्यांक परगट करूंक फुडाकार घेवंक आमी वावरुया.